एका दोघांना फोडलेही आहे। तेव्हा आता आम्हालाच आमचा भरोसा राहिला नाही। गोव्यातले राजकारण आता देवाच्या मर्जीवर चालणार नाही। या वेळातून त्या वेळात अलगद जाणारे साप आहेत आणि कायदेशीर पळवाटा शोधण्यात ते देवांचेही बाप आहेत। कपाळावर हात मारी इंद्र म्हणाला, हेची फल काय मम तपाला। कपाळावर हात मारी इंद्र म्हणाला, हेची फल काय मम तपाला। देवामधल्या दोघांना गोयकरांनी फोडले म्हणजे त्यांचे हात माझ्या सिंहासनापर्यंत पोहोचले। चला तुम्हा सर्वांना गोव्याच्या जबाबदारीतून आज मुक्त केले आणि करता करता इंद्राने गोव्यात एकही देव ठेवला नाही। पुन्हा एकदा सत्तांतर झाले तर कोणालाच देव पावला नाही। मग एक दिवस यदा यदा हि गोमंतस्य ग्लानिर्भवति दिगंबर, सत्ता वाचवण्याची टेक्निक शिकण्या देवही झाला गोवेकर, देवही झाला गोवेकर। आणि काउन्सिल मेळटा तेन्ना जेन्ना हांवें क्लिनीक इनॉग्रेशन केल्लें म्हणजे 2014 तेन्ना ते क्लिनीक इनॉग्रेशनाक ते आयिल्ले आणि विजय सरदेसाय आनी ताणें एक गजाल बरी म्हणिल्ली की फिजिओथेरपी म्हणजे अशी गजाल जो मनीस पॅरलायज जाता ताका उठप बसप चलप धांवप आनी गाडी चलोवप ती फिजिओथेरपी। आनी तातूंत एक ताणें बरी गजाल म्हणिल्ली की फिजिओथेरपी की बाबा ना झुकना है कभी, ना डरना है कभी, ना थकना है कभी, सिर्फ करना है फिजिओथेरपी। आणि म्हाका ताजें एक मोटिवेशन लागलें आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकर सराक तांणी मेळून आमचे काउन्सिल फिजिओथेरपीचे ताणें फुडें हाडले आणि तो म्हणजे क्लिनिकांत मध्ये एक सारको उमेदी असो येवपाक लागलो सुरवातेक की बाबा आपले पोट ल्हान जावचें आणि आपूण बारीक जावचो आणि फिटनेसाचेर लक्ष दिवचें म्हणून। आणि दुसऱ्या दिसाक आयलो आणि हांव रुमान येतालो कोण तरी जोरात जोरान घोरेतालो, पळयत जाल्यार विष्णून दिलो सुचेगा आनी ताणें म्हाका एक सांगलें, हांवें विष्णू बाबा हांवें ताका बाबा म्हणटाले, तूं बाबा म्हणटा न्ही आणि हांवें बाबा तुवें न्हिदला नो आय वॉज नॉट स्लीपिंग म्हणपाक लागलो। माय मायंड वॉज वर्किंग, माय हार्ट इज फंक्शनिंग, आय वॉज रेस्टिंग, माय बॉडी वॉज रेस्टिंग बट मायंड वॉज थिंकिंग। सो ह्यो गजाली आमी विष्णू सुर्यावाला कडल्यान भरपूर शिकल्यात। ताजे लास्ट फेज ऑफ लायफ सुद्धा मॅडमी कडल्यान ती म्हज्या क्लिनिकानूच आयिल्ले आणि हांव जाणा ते स्टँडींग व्हीलचॅराचेर तिणें कितले कश्ट घेतल्या, कितें केलां आणि ताका कसो झोपोवपाचो 2.5 वर्सां ताणें प्रयत्न केलो। ते इंडिपेंडंट लायफ विष्णूक दिवपा खातीर भरपूर प्रयत्न जाले। कोणे तरी हांगा म्हटलें की विष्णू स्वर्गानूच आसतलो म्हणून, करेक्ट गजाल, कारण विष्णू नरकान सुद्धा गेल्लो जाल्यार स्वर्गाचे लोक नरकान वतले आशिल्ले, स्वर्ग खाली पडटाले आशिल्ले, ही ताची कॅपॅसिटी आशिल्ली। विष्णू सदांच एक गजाल सांगतालो कि जीना है तो गुलाबों जैसे ना जियो जो मुरझा जाते हैं, जीना है तो गुलाबों जैसे ना जियो जो मुरझा जाते हैं, जीना है तो उन पत्थरों जैसे जियो जो तरासने के बाद भी खुदा कहलाते हैं। तो हांगा रामदास आसा, हांगा देवीदासय आसा, हांगा रामाचो दासूय आसा आणि हांगा देवीचोय दास आसा।